आमदार जीत आरोलकरान पेडण्यातल्यो जमनीच्या रुपांतरा-विशीं खर हुस्को उक्तायला. कलम 17(2) आनी 39(अ) हाचो उल्लेख करून सुमार 60 लाख मोलाचे मालमत्तेचेर परिणाम जाला. अहवाला प्रमाण शेतकी जमीन आनी दोंगुल्ल्या सयत 238 मालमत्ता रुपांतरीत जाला. आरोलकरान आरांबोलांतल्या फाटल्या निरोधाचो उगडास करून प्रतिनिधित्व सादर केला आनी हो प्रस्न असेंब्लींत मांडटलो अशें सांगलें. आयज तुमी सीएमान एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक गेले टीसीपीचेर दिसता म्हाका. सो कितें तें रिप्रेझेंटेशन आनी कितें उलोवप जालें सीएमा कडेन? सीएमाक हांवें इन ब्रीफ सगळें एक्सप्लेन केलां. पेडण्या तालुक्यांत म्हणजे स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें कितें 39A आनी 72 अंडर कितें कितें हे कन्वर्जनां जाल्यात ती. सो हांवें 8 दीस पयलीं सुद्दां म्हटलेलें की हें जावंक जायना पेडण्यान म्हणून आनी एवरी केल्लें डिपार्टमेंटाक टीसीपी डिपार्टमेंटाक की कन्वर्जन जें आहा तें जावपाक जायना. कित्याक जेन्ना झोनींग प्लॅन पेडणे झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना अशेंच सगळे आख्खे पेडणे कन्वर्ट जाल्ले आनी व्हडलो इशू जाल्लो. लोक रस्त्यार देंवलेले आनी आयज परत पळयता जाल्यार पेडणे झोनींग जें जालां तेंच ह्या सेक्शनान 39A आनी 72 अंडर जालां. आनी आयज पळयता जाल्यार तूं सगळे दोंगर सगळे शेतां ही कन्वर्ट जाल्लीं आहात. आनीच तुमी पयलें हरमलाक कितें जालां तें हरमला सगळे लोक भायर सरलेले आनी तेन्नाय तो इशू जातकच मागीर रिवोक केले. पयलीं प्रोविजनल म्हटल्यार रिवोक केलें आनी तेतूनच 39A म्हणजे 39A अंडर तेणी 3 लाख स्क्वेअर मिटर डिपार्टमेंटान केल्ली. आनी तें करता आसतना बाकीचे जेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन काडली तें तुमी पळयता आसतले सगळे कितले आहात ते पेजीस कितले आहात ते म्हणजे ऑलमोस्ट 238 प्रॉपर्टीज कन्वर्ट जाल्यात. टोटल कितलो एरिया टोटल सांगता 238 प्रॉपर्टी आनी नांवां पळयशात जाल्यार सगळे भायले नॉन गोवन आहात आनी एरिया बारीक ना. 1,50,000 2 लाख ही एरियाज कन्वर्ट जाल्या आनी हेतून शेतांय इन्क्लुडेड आहात. परत CRZ एरियाज इन्क्लुडेड आहात. परत दोंगर NDZ हे तुमी पळयता आसतले सगळे हे जालात ते सगळे हे सायडीन पळयात हे तुमकां दिसता आसतलें हांगासर हे सगळे NDZ सगळी प्रॉपर्टीज आनी टोटल एरिया जाल्या पेडण्या तालुक्यांत ती 60 lakhs 60 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाता. 60 लाख म्हणजे चिता पेडण्यान 60 लाख कन्वर्ट जावप म्हणजे पेडण्या म्हणटात ते आख्खे दोंगर दिसतात ते सगळे कॉन्क्रीट थोड्या दिसांनी कॉन्क्रीट. आयज आमकां दिसता आयज फक्त कन्वर्ट जाल्यात. फाल्यां जेन्ना हेच इन्वेस्टर सगळे जर आपले विलाज प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले काडटले जाल्यार आख्खे दोंगर हे काबार जातले आनी हे आमी करूंक दिवचे ना पेडणेकार. कित्याक हे पयलीं आमी फर्म डिसिजन आसलो. हांव म्हाज्या डिसिजनाचेर आजून कन्वर्जन हे जावंक जायना. तुमी कितें आहा ते कायदेचेर सिस्टमॅटीक कितें ते करा. नो डावट डेव्हलपमेंट जाता पूण धाकट्या प्रमाणान जाता. येदे व्हडले डेव्हलपमेंट पेडण्याक नाका आनी आमी पेडणेकार आहात ते कोण वगी रावचे ना. कित्याक हे गोश्टी आहात ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. डिपार्टमेंट हे अन्याय करता आमच्या पेडणेकारांचेर. हांव नको तुमी काल पणजेन आख्ख्या गोंया खातीर 39 आनी 72 लागून इशू जाला. सो गोंया हे जातले पूण खूब जाणांक खबर ना. इवन काल मिटींग घेतल्या तेंकाय खबर ना पेडण्यान कितली जाल्या ती. सो पेडण्यान 60 लाख स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाल्या. चड कन्वर्जन जालां तें म्हाज्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जालां आनी हे आयज CMाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांवें सांगलां हे आमकां पेडण्यांक फुडें त्रासदायक आहा आनी आमकां लोक हे म्हणजे एज अ MLA आनी फाल्यां सकाळीं इलेक्शन्स जेन्ना आसता तेन्ना दारार आमकां लोक उबे करून घेवन आमकां चपलांनी मारतले हे जर जायत जाल्यार. सो हे करपाक जायना आनी हे रिवोक जावपाक जाय म्हणून आयज हांवें रिप्रेझेंटेशन म्हाजें दिल्ल्या ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पेडणे तालुका आनी हे बेगिनात बेगीन कॅन्सल जावचें जाय. कोण रिस्पॉन्सिबल दिसता तुमकां? TCP डिपार्टमेंट आनी कोण तेंच्यांनीच केलां न्हू रे. म्हाकाच कळना हे आतां कित्याक करप इतलें ते. आतां हे तूं जर हे घेत तुमी तुमकां जाय जाल्यार न्यूजार दिता तुमी हायलायट करा हे सगळें हांगासर कितें कितें केलां तें. सो जेन्ना पेडणे आमी कित्याक वळखतात तेजी ब्युटी नॅचरल ब्युटी म्हणजे दोंगर निसर्ग पळयता तेका लागून वळखतात. आयज आमी देवी भगवती थंय बसला. मुद्दाम सांगता हे आयका तुमी देवी भगवती पेडण्या बसल्या ती न्हेसता तिचे उत्सव आसतात पळय तेन्ना हरवे कापड म्हणजे हरवी साडी घालतात तिका. ही हरवी कित्याक रिजन कितें हरवी कित्याक हे पेडण्याचे हरवे हरवे दोंगर तेका रिप्रेझेंट करता. आमची देवी भगवती ती सांबाळटा आनी आयज जर ते हरवे दोंगर सगळे आनी सगळे दोंगर NDZ जर काबार जाता म्हणजे तूं देवी भगवतीक तूं हें केल्ल्या सारकें जाता. सो हे आमकां खंय तरी सांबाळपाक जाय. हांव मागता देवी भगवती कडेन की हे बेगिनात बेगीन
डिपार्टमेंटान हे लक्षान घेवचें आनी हे जाता तितके बेगीन रिवोक करचे. आमी चड तेंप रावचे ना. हांव आतांय सांगता तुका, आमी दिवन 15 दीस आनीक दितात. आमचे थोडे भावाक पयर फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, तेंच्यांनी 11 तारखेक आमी एकठांय जातले म्हटलेले भगवती देवळा कडेन. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला, आयज सीएमा कडेन हांव उलयतां, सीएमाक हे दाखयता आनी हे सीएमाक टायम ड्युरेशन दिवया 15 दिसाचो. 15 दिसान जायना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें करता, पूण आमी हे रिवोक केल्या शिवाय वगी रावचे ना. असेंब्लीन काडटाले डेफिनेटली असेंब्लीत काडटलो. म्हाका हांव प्रत्येकाक कॉलिंग एटेन्शनूय घालतलो हेचेर. आतां म्हाका चान्स मेळ्ळो, हांव उलयतलो, नाल्यार जेन्ना टायम मेळटलो तेन्ना हांव असेंब्लीन हे काडटलो. आनी हे जो पर्यंत कॅन्सल जायना तो पर्यंत हांव हेच्या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.